नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भारतान घेतलो पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचो बदलो. ऑपरेशन सिंदूर राबयत पाकिस्तान आनी पीओकेंतल्या 9 दहशतवादी थळांचेर केलो हवाय हल्लो. 100 परस चड दहशतवाद्यांक आयलें मरण. ऑपरेशन सिंदूर हे सैनिकी कारवायेची देशभर तोखणाय. सत्ताधारी भाजपा, काँग्रेस, आप आनी जायत्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सैन्य दळांक दिली शाबासकी. ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी भारतीय सैन्याची केली तोखणाय. सरकाराच्या निर्णयाक तशेंच भारतीय सैन्याक दिलो तेंको. पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाच्या परिस्थितीत देशभर जाले मॉक ड्रील. गोंयांत राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत जाले मॉक ड्रील. शिरगांवा लयराई जात्रेच्या चेंगराचेंगरीचो फाल्यां बेरेस्तारा येतलो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. ताळगांवां शेताक परतून लागलो उजो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या 14 दिसां उपरांत भारतान पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिलें. मंगळारा मध्यान राती 1:05 भारतान केल्ले सैन्य कारवायेत पाकिस्तान आनी पीओकेंतल्या 9 दहशतवादी अड्ड्यांचेर हवाई स्ट्रायक केलो. भारतान केल्ल्या हवाय हल्ल्यात पाकिस्तानाचे 100 परस चड दहशतवाद्यांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. भारतान ह्या सैनिकी कारवायेत ऑपरेशन सिंदूर अशें ताका नांव दिलें. पळयात पुराय बातमी. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या 14 दिसां उपरांत भारतान पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिलें. मंगळारा मध्यान राती 1:05 भारतान पाकिस्तान आनी पीओकेंतल्या 9 दहशतवादी अड्ड्यांचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्यात 100 परस चड दहशतवाद्यांक मरण आयलें. भारतान पाकिस्तानांतले लष्कर-ए-तैबाचे हाय व्हॅल्यू टार्गेट नश्ट केलें. भारतान पाकिस्तान आनी पीओकेंतल्या 9 दहशतवादी अड्ड्यांचेर 24 मिसायलांनी हल्लो केलो. भारतान केल्ल्या हवाई हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदाचो मुखेली मौलाना मसूद अझहराच्या फॅमिलींतल्या 10 जाणांक तशेंच लागींच्या 4 इश्टांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. भारतान पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या 14 दिसां उपरांत ही कारवाय केली. भारतान हे सैनिकी कारवायेक ऑपरेशन सिंदूर अशें नांव दिलां. पहलगाम हल्ल्यात ज्या बायलांच्या घोवांक दहशतवाद्यांनी मारिल्ले त्या बायलांक हे ऑपरेशन समर्पीत केलां. भारताच्या हवाई हल्ल्या उपरांत सुरवातीक प्रत्युत्तराची भाषा उलोवन दाखोवपी पाकिस्तानान आतां मवाळ भुमिका घेतल्या. पाकिस्तान स्वताचें संरक्षण करपाक शकता, पूण भारत वोगी रावलो जाल्यार आमी वोगी रावतले अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानाचो संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफान दिल्या. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत भारतीय आर्मीन संयुक्त पत्रकार परिशद घेवन देशांतल्या नागरिकांक ऑपरेशनाची म्हायती दिली. हातूंत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री तशेंच आर्मी कर्नल सोफिया कुरेशी आनी हवाय दलाच्यो विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी ह्या ऑपरेशनाची म्हायती दिली. पत्रकार परिशदे आदीं हवाई हल्ल्याचो 2 मिनटांचो व्हिडिओ दाखयलो. कर्नल सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी पाकिस्तान आनी पीओकेंत केल्ल्या कारवायेची म्हायती दिली. भारताच्या इतिहासात पयलेच फावट सैन्य दळांतल्यो 2 बायल अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. तातूंतली एक हवाई दळ आनी दुसरी आर्मीत ऑफिसर आसा. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from
Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। खंय जालो एअर स्ट्राइक? मरकज सुबान अल्लाह बहावलपूर जैश ए मोहम्मद, मरकज तैयबा मुरीदके लश्कर ए तैयबा, सर्जल तेरा कला जैश ए मोहम्मद, मौमुना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद, मस्कर राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन, शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक। भारतीय सैन्यान ऑपरेशन सिंदुरावरवीं पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सैन्य दळाची तोखणाय केली। तशेंच हे कारवाये खातीर सैन्य दळांक शाबासकी लेगीत दिली। तशेंच गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भारतीय सैन्याची तोखणाय केल्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदुरा विशीं आपापल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचो बदलो सैन्य दळान तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत आनीक बळिश्ट जाल्ल्याचें तांचें म्हणणें। ऑपरेशन सिंदूर हाच्या बद्दल डिस्कशन जालें आनी कुडोज टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन आर्म फोर्स ऑन द सक्सेसफुल एक्झिक्युशन ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। आयच्या ऑपरेशन सिंदूर हेजे आज सकाळी पातळीर 3:30 वरांचेर जालें त्या ऑपरेशन सिंदूर हाच्या बद्दल तिनूय आर्म फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले, मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो। तितूंतल्यान कंप्लिटली नो वेगवेगळ्या अतिरेक्यांचे जे ठिकाण आसतले रातचे 1:30 वरांचेर तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केले। त्या बद्दल सॅल्यूट फॉर ऑल द हांकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांच्या डिसिजीव लिडरशिपाच्या बद्दल परत एकदा म्हणजे भारतात हो परत नवीन बदलो त्यांनी साबीत केल्लो आसा आमी पळयता। भारतीय सैन्यान ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिल्ल्यान गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भारतीय सैन्याची तोखणाय केल्या। भारतान बरें पावल उबारलां अशा तरेच्या ऑपरेशनाची गरज आशिल्ली। भारताचे हे पावल पाकिस्ताना खातीर एक प्रकारची शिटकावणी आसा अशें गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी उक्तायलां। आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी प्रतिक्रिया दिल्या। भारतान एक स्ट्रॉंग पावल उचलला अशें म्हाका दिसता एंड पर्सनली आय एम हॅपी
that our government has taken a very strong action. ही घेवपाची गरज आशिल्ली, कित्याक सदां उठून बारीक बारीक केस्तांव करीत रावप आनी भारताक चिडवीत रावप हें प्रकरण पाकिस्तानाक एकदां तरी चुकोवपाक जाय आशिल्लें. तरी पण उरताशें संपूर्ण देशाक बरोबर घेवनूच अशें एक्शन जावपाचें आसता. ते सद्याचें जे विद्यमान सरकार आसा ते करतले अशी हांव अपेक्षा करता. We salute our armed forces for the step that they have taken against Pakistan. Pakistan has been doing this time and over again, indulging into these terror activities, and innocent lives were lost in Kashmir. And today all of us, no matter what, as Indians, are proud of our armed forces for the action that has been taken. It is, I believe, it was high time that India retaliates back. India teaches them and has given them a befitting reply. The operation led by Indian Armed Forces, Operation Sindoor, where 9 terror camps which were situated in Pakistan, I think we salute and we appreciate the operation which was successfully done early morning today. And I think the press conference which was addressed by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh, I think that has sent a very strong message across the country. Congress party had always said that we all will be with the government whatever decision they take against the terror strike which happened in Pahalgam. काल पळय आमचे आर्म फोर्सिसान पळय तो अटॅक केला पाकिस्तानाचे टेररिस्ट कॅम्प्स आनी पाक ऑक्युपायड काश्मीर हे आमी चिंतूंक जाय 2 जाग्यांचेर केला सेपरेट. इट वॉज प्रिसिशन, सिमलस आनी स्किल्ड ऑपरेशन. हातून दाखयता की आमचो आर्म फोर्सीस सदांच वेल ट्रेन आनी वेल ऑइल्ड मशीन कशें. जेन्ना टायम येता तेन्ना ते जे दुश्मन आसा पळय तांकां बुद्ध शिकयता. या उन दहशतगर्दियों को सबक सिखाना चाहिए. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, जो भी हमारी मिलिट्री डिसीजन लेंगी, उसके साथ हम खड़े हैं. तो ये अब पूरी एक साथ होकर जनता की जो अपेक्षा थी उसके तहत जो एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह इनको मिटाना चाहिए. इस दहशतगर्दी दोबारा से इस तरीके से हरकत ना करे, इसका सबक उनको सिखाना चाहिए. इसकी शुरुआत हुई है, तब ये समझते हैं. और महत्व की बात ये हुई है कि पूरे हिंदुस्तानी 140 करोड़ जनता एक साथ है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतान पाकिस्तानात केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर हे सैनिकी कारवायेची देशभर तोखणाय जाता. ह्या कारवाये उपरांत सत्ताधारी भाजप तशेंच काँग्रेस, आप आनी हेर जायत्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ह्या कारवायेची तोखणाय करीत सैन्य दळांक शाबासकी दिल्या. जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांत आतंकवाद्यांनी 22 एप्रिलाक भिरांकूळ हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यांत 26 पर्यटकांक मरण आयले. उपरांत देशभर लोकांनी ह्या हल्ल्याचो निषेध करीत बदलो घेवपाची भावना उलोवन दाखयली. पहलगाम हल्ल्याच्या 14 दिसां उपरांत भारतान पाकिस्तानाक ह्या हल्ल्याची जाप दिल्या. भारतान पाकिस्तानान केल्ल्या हवाय हल्ल्यांत पाकिस्तानांतले 9 आतंकवादी अड्डे नश्ट केले. हातूंत 17 वयर आतंकवादी मेल्यात अशी खबर आसा. हे कारवाये उपरांत सत्ताधारी भाजपा तशेंच काँग्रेस, आप आनी हेर जायत्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हे कारवाईची तोखणाय करीत सैन्य दळांक शाबासकी दिल्या. मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं उधर ऐसा है वैसा है. मैं मेरे देश के ऊपर यकीन करता हूँ. मेरे देश के ऊपर, मेरे आर्मी, नेवी, सबके ऊपर भरोसा है. And we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval.
Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends. Exactly what I thought the government should do. And I'm glad they have done. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue. The government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. It's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror. ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। इसीलिए जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी। Well, I compliment and I'm very, very proud Indian and I'm very proud of India's army. They have done an extraordinarily measured action. I appreciate the statement that has come from the government of India. Bureau Report, Gomandak TV. भारतान पाकिस्तानात केल्ल्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ल्या युद्धाच्या परिस्थितीत देशभर वेगवेगळे कडेन मॉक ड्रिल जाले. गोंयांत राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रिल जाले. भारतान पाकिस्तानात केल्ल्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाच्या परिस्थितीत देशभर वेगवेगळे कडेन मॉक ड्रिल जाले. गोंयांत राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को, बोगमाळो आणि दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रिल जाले. प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळार पुलीस, एनडीआरएफ, भलायकी सेवा आणि हेर बचाव पथकांक युद्धा वेळार तग धरून रावपा खातीर प्रशिक्षण दिवप, तशेंच युद्धा वेळार सामान्य लोकांनी कितें करप हाचे प्रशिक्षण आणि सराव म्हूण ह्या मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें. जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जाणांक मरण आयिल्लें. ते उपरांत पाकिस्तानाक बुद्ध शिकोवपा खातीर भारतान पाकिस्तानात 9 सुवातांचेर हवाई हल्लो करून तांचे दहशतवादी तळ नष्ट केले. Out of the civil defense, around 40 personnel were reported. Electricity, fire and emergency, police, home guards, NCC, TRCL, and 15 members of medicals were deployed. Total, there were 40 casualties, out of which 15 were trapped, and now they have been safely rescued in the nearby rescue center. Out of 40, 2 were severely injured, and now they have been shifted to Southport District Hospital for the medical assistance. This event which we have conducted today, आज आम्ही हांगासर गॅदर जाला एक डिफरंट काइंड ऑफ मॉक एक्सरसाइज करपाक. नॉर्मली आम्ही सायक्लोन आणि सुनामी रिलेटेड खुबशे मॉक एक्सरसाइज केला, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वेर वी आर डुईंग अ सिक्युरिटी रिलेटेड मॉक एक्सरसाइज. जर एक एक्सटर्नल अटॅक जालो आमच्या स्टेटीत, बिकॉज गोवा इज अ व्हेरी टुरिझम डेस्टिनेशन, फॉरेन पीपल कम एंड मेनी विजिटर्स आर देयर, सो there could be a possibility of any threat.
So we should be all alert and we should be all well prepared to handle such situations. So आम्ही आज किती केला, आमचे डिफरंट लाईन डिपार्टमेंट्स असले जसे की फायर डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट, वी गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम NIWS, मागीर police, traffic. So many departments participated in this mock drill exercise. Leg broken. Send him to hospital immediately. Patient with leg broken. Ambulance. Hospital की तरफ जाइए. So today, as a part of Operation Abhyas, we had a mock exercise here at Daboली Airport, wherein we have simulated a fire scenario in the administrative building of the airport premises, and we had a task of search, rescue, and evacuating the staff belonging to the airport who are stranded in the building. Today, with the help of various stakeholders like NCC cadets, then our Goa police, CISF, and our fire services, we successfully conducted this mock exercise. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवा लयराई जात्रेत जाल्ल्या चेंगराचेंगरीचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां येतलो खंय अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टा उपरांत शिरगांवा जाल्ली चेंगराचेंगरी नेमकी कित्याक लागून जाली तें कळटलें. लयराई जात्रेच्या दरम्यान स्टॉपॅट निमित्तान एक मिनटाचो सायलन्स कॅबिनेटान दवरलो गेलो. कॅबिनेटान डिस्कशनूय जालें आणि तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. आनी उपरांत फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट सगळ्यांना. देशात तणावाचें वातावरण आसतना पणजेत संशयास्पद भोंवपी त्या गाडयेचो सोद निमणो लागलो. ऑपरेशन सिंदूर आनी राज्यांत मॉक ड्रिलाचें आयोजन आसतना सकाळी फुडें पणजेत नंबर प्लेट नाशिल्ली टिंटेड कार भोंवतनाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कॅमेरांतल्यान ही संशयास्पद गाडी पुलिसांनी ट्रेस करून धरली. देशात तणावाचें वातावरण आसतना सकाळी पणजेत संशयास्पद भोंवपी गाडी येरादारी पुलिसांनी ट्रेस करून धरली. ऑपरेशन सिंदूर आनी राज्यांत मॉक ड्रिलाचें आयोजन आसतना सकाळ फुडें पणजेत नंबर प्लेट नासतना संशयास्पद भोंवपी टिंटेड कारीचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कॅमेरांतल्यान ही गाडी पुलिसांनी ट्रेस केली. ही गाडी मूळ महाराष्ट्र मालकीची आसून चिंबलच्या एका तरणाट्यान ती केरळांत विकपा खातीर हाडिल्ल्याचें त्या तरणाट्यान पुलिसांक सांगलें. गाडयेंत कसलेच संशयास्पद सामान सापडूंक ना. येरादारी पुलिशेन ह्या गाडयेचे टिंट काडून उडयले आनी ह्या गाडयेक रीतसर दंड फार्मायिल्ल्याचे येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुर्लीकारान सांगले. सोशल मिडियाचे सकाळी गोमंतक टीव्हीन तो व्हिडिओ एक लायव्ह केल्लो रिगार्डींग एक व्हेकल स्कोडा ऑक्टाविया व्हेकल ती रिबंदर कॉजवेच्यान ती पणजे वटेन येताली. सो सबसिक्वंटली आमकां तेन्ना ते इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमी ताका नंबर नासले त्या कारणान मातशें ती डिफिकल्ट जालें आमकां. सो पूण आमी स्मार्ट सिटीच्या CCTV कॅमेराच्या मदतीन आमी ती ट्रॅक केली सारकी आनी आमकां कला अकादमी पर्यंत आमकां ती ट्रॅक जाली आनी ताच्या फुडेंय जायनाली. सो आमकां कळ्ळें की ती गाडी थंयच खंय तरी आसपाक जाय. सो त्या प्रमाणे आमकां ती गाडी चौगुले शोरुमाच्या लागीं थंय आमकां ती ट्रेस जाली गाडी. सो आतां आमी ताका चलन इशू करतले. टिंटेड गाडी आशिल्ली. टिंटेड हय. तुम्ही त्याच्यात हय फूल आमी ताका टिंट काडून आमी ताची फूल आतां टिंट काडल्या आनी प्लस ती आमी गाडी फूल चॅक केल्या फॉर एनी इन्क्रिमिनेटिंग आर्टिकल कितें आहा जाल्यार पळोवपाक. सो कांय भितर ना. सो आमी गाडी ताका आतां चलन इशू करतले आनी गाडी ताका नंबर प्लेट लावन ताका आतां लायली तेणी ऑलरेडी. सो आतां ती गाडी आमी हँड ओवर करतले. व्हेरीफाय केली ओनरशीप. सो आतां ती गाडी आमी हँड ओवर करतले ताका आफ्टर चलन ताका फॉर टिंटेड. आतां कितले येता तें पळोवपाक जाय कित्याक सपोज डबल ऑफेन्स आहा जाल्यार ताका ती चलन वाडून येता. सो ते आनी प्लस विदाउट नंबर प्लेट गाडी चलयतालो तो एक ताका चलन पडटलो. सर हो आता ओनर जो आसा तो खंयसरलो? तो महाराष्ट्राचो तो चिंबलचो. तो लोकल हांगासरलो. तो हांगाच पणजेच कामाक आसता. सो तो गाडी तो बिजनसान आसता सेकेंड हँड गाडी विकपाच्या. ती गाडी तो विकपाक म्हणून तेणी ती हाडलेली. पूण कितें आहा तो क्लेम करता की ती पयलींच्यानूच तशी टिंट करून तेणी दवरलेली म्हणून फर्स्ट ओनरान. सो एनीवेज आमी ते आतां टिंट काडल्या तेजी आनी ताका नंबर प्लेटूय लावन घेतले आनी ताका आतां आमी चलन इशू करतले. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
ताळगांवां शेताक परतून एक फावट उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. 2 दिसां पयलीं कारांजळे शेताक हो उजो लागिल्लो. शेतांतली सगळी पिकावळी सयत शेतांतले कासव, जिवाणी आनी हेर जीव उज्यान लासून जैवविविधतेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ले. I'm in Talegaon constituency, and again in our Talegaon village you can see that fire is lit right in between. Thanks to our Talati Praveen of Talegaon who noticed this fire and who directly called up the Mamladar and asked him to get the fire brigade to put this fire off. Now, and there's a well close by over here. This is happening on a regular basis in Talegaon. There needs to be a solution to the problem, and this is bank opposite Models Legacy that's happening. All the smoke is entering into the complexes. Right now, it's just the start of it, so we are trying our best to make sure that precaution is taken. They're going to try to put it off. They're also trying to cut the grass around it because there is no fire brigade that can reach inside because this is right deep inside. It will not, the water supply will not able to reach here at this end. So this is how difficult it is for the firefighters to reach out into our fields. So kindly requested everyone to please be careful, and especially our panchayat to have talk to all the farmers to talk to them about the precautions that need to be done, because everyone gets affected with this, and we all collectively need to work together, because we have species around over here. We've seen that snakes, tortoises, and all the frogs get affected when there's fire that takes place like this. So we as citizens have to take care, and I thank the Talati once again, Praveen, who was on side, because I was just reaching home and I saw him standing there, and then I saw the smoke, and we just see what best we can do and help out over here. कुंकळे वाठारांत मिनी ट्रक घरांत घुशिल्ल्यान अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रक चालक तशेंच त्या घरांत रावपी तरणाटोय जखमी जालो. अपघाता उपरांत ट्रकान आडकून उरिल्ल्या चालकाक उजो पालोवपी दळान भायर काडलो. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगले. ओके सर, एक्चुअली कितें जालें? आमकां कुंकळी फायर स्टेशनाक 11:45 कॉल आयले NH66 आनी आमी कोंब्या कुर्सा लागीं हायवेचेर ट्रक एक्सिडेंट जाला आनी ड्रायव्हर ट्रॅप जाला म्हणून. सो आमी विजीट आयले. विदीन 5-6 मिनट्स घेतले आमी. सो स्पॉटार आयले तेन्ना पळयल्यार ड्रायव्हर ची गाडी फिश कॅरींग करताली फ्रॉम मारगांव टू ती एक घराचेर कोंडीची डॅश जाली आनी तो ड्रायव्हर गाडी ट्रॅप जालो. सायमल्टेनियसली त्या घरा आशिल्लो ब्रिटीश लोटलीकार म्हणटा 28 वर्सां भुरगोय मागीर इंजर्ड जाला चिरे पडून. ताकाय बी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केला आनी ड्रायव्हरा आमी हायड्रोलीक टूल्स काडून एफर्ट्स घेवन ट्रॅप जालो ताका आनी कट करून रोड काडला ताका आनी मेडिकल ट्रिटमेंटीक शिफ्ट केला. कितें मेजर बीन ना न्हू? मेजर तशी डॅमेज ना. ही इज वेल सर्वायव. फेटल काय ना? फेटल ना. इंजर्ड हा ड्रायव्हर इंजर्ड आनी लोकल घरा. इज सेफ. ओके, इज सेफ. तुमचें नांव कितें? अभय उलयकर. सो हिंगा एक्सिडेंट मेन कारण म्हणून हिंगा तुगेले रामलस जे गायले ते चड हें गायले आनी तेजेर जंप जावन ती आखी गाडी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वयता. आनी सेकंडली कितें जाता की रामलस जे गायले तेका तुका रिफ्लेक्टर नाय, एंड वॉट एवर रिफ्लेक्टर्स दे आर पुटिंग रायट नाव इट गेट्स फेड ऑफ, बिकॉज दिस इज द नॅशनल हायवे 17. सो हिंगा रनिंग ऑफ द व्हेकल्स इज अलॉड, सो ते फेड जावन वयताय. सो आमी इंजिनियराक मागलोलें की आमकां हिंगा सोलर रिफ्लेक्टर्स घालचे म्हणून. जे सोलर रिफ्लेक्टर ते यूज चड जाता म्हणून. सो ते आयकॉन कोण घेयना. इंजिनियर म्हणटा तुका आयकॉनाय वी हॅव कंप्लेंट सेवरल टायम्स टू द engineers. Either I have done even a letter to the collector saying we want reflectors over here and to remove this rumblers. And Toriasana, the collector has given the letter to the engineer. Engineer is saying that I have given to the PI, but no action has been taken. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.